We will not issue any construction licenses for more than 4 dwelling units. पूण एक अशें धरून या No, let me talk first. मागीर तूं सांग. Maintenance, is there any provision? तुम्ही बेस्ट तुमचे घेतात तुमचा फॉल्ट ना, पण तुम्ही ओगी रावता तुमचे बेस्ट ब्लेम घेतात. Before CMR, the answer program was proposal of the maintenance contract. It is given to one contractor who has a labor. उनका कवरेज करने आमचे कॅन्डिडेट लागून कवरेज क्लास 2 वर्सां बंद आशिल्ली. सो फॅमिली CMR कॉर्पोरेशन अरेंज Is there any order to stop this mega project? As per the order of the NGT 2019, the Director of Panchayat has directed the BDO to issue instructions to all the Panchayat not to give construction licenses or occupancy certificates for dwelling units when there are more than 4 units and industrial units where there is more than 200 square meters. Now, in spite of this, the Panchayat has gone ahead and given permissions, hundreds of permissions, by disobeying the order of the NGT and the Director of Panchayat. This is contempt, and this is creating all the problem for the villagers, and we are suffering all this because there is no proper infrastructure in place. Solid waste management systems are not ready. They are not updated, not beefed up. Even our plant is not ready up to now. The plant is getting ready, if you can see here. It is not ready up to now. In spite of that, they have given permissions. This is a violation of all the regulations. That is what I have to say. It was a very disappointing Gram Sabha सामकी all you know. आनी तेतून पळय सरपंचान म्हणलें की आमची पंचायती कडेन पयशे ना कसलें मेंटेनन्स काम करपाक वॉज व्हेरी शॉकिंग. कित्याक आमकां दिसता की पंचायत मिनिस्टर आसलेले पंचायतीन गांवांत तर पंचायती कडेन पयशे ना मेंटेनन्स करपाक जाल्यार आनी आमी पंचायत आसून फायदो कितें आनी कोणाच्या फायद्या लागून ती पंचायत चलता हें आमकां चलपना. आमी आज गार्बेजीच इश्यू रेज केलो, सुवेजीच इश्यू रेज केलो आनी सगळे रेजिडेंटांनी पॉयंट आवट केलें की सुवेजीक लागून सोल्युशन ना आनी पंचायतीचेर आमकां कसलें सोल्युशन दिवपाक तयार ना, तेंकडे जावपाक ना. आनी तरी पूण ते बिल्डिंगेक परमिशन दीत आहा. आमी सांगत आहा तांकां की परमिशन बंद दवरा, कॅपॅसिटी लोड आमची गांवचो कितलो आहा तो फायंड आवट करा. पूण ते करनासतना परमिशन पळय ती लेफ्ट रायट एंड सेंटर दिता न्हू तें चुकीचें आनी प्रॉब्लम जाले उपरांत आपणा कडेन पयशे ना म्हणटा मेंटेनन्स करपाक. हे भाशेन आमची लोकांची हालत जातली आनी आमी कशे दीस काडपाक ते आमकां गांवकारांक सजमना. You think that mega project promote करता अशें दिसता? मेगा प्रोजेक्ट PDA प्रमोट करता, पंचायती प्रमोट करता, जितली ऑथॉरिटी गोंय ते प्रमोट करता, पूण तेंकडे ते मेंटेन करपाक फॅसिलिटी ना, कॅरिंग कॅपॅसिटीची उदो ना. जितले पळय न्यू बिल्डींग येता तांकां ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय करपाक आमकां PWD कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. सो विथ द फेल्युअर ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी कशें डेव्हलपमेंट करपाचो हें म्हाका समजना. Lot of issues were raised by the people, submit केल्ले. तातूंत one of the main point was regarding the STPs. Project सगल्याक येता. And all these mega projects, it is not आम आदमी म्हणजे तांचे कडेन विकते घेवपाक जायना. These are all rich people. They have cut plateaus, hills, सगळ्याक mega projects आयल्या. And all the sewage is coming down. It is going into the ground because the STP plants are not working. So the committee members or rather the people in the Gram Sabha एक डिमांड केला सगळे STP प्लांट कितले आसा तितले इन्स्पेक्ट करप because almost every STP plant has failed. Second was हालींच few weeks back Panchayat Minister who is also MLA of Dabuli, Mr. Moin Gudino has announced हांगा लागींच इन्स्पेक्शन केलां की एक व्हडलें STP प्लांट घालपाक. हे STP प्लांट कोणाक?
वयर प्रोजेक्ट आयिल्ले आसा व्हडले व्हडले न्यू प्रोजेक्ट्स आर कमिंग. इट इजी टू हेल्प देम. तुका तर आमकां लोकांक गांवच्या लोकांक हेल्प करूंक जाय आशिल्लें. तूं घालपाचो पयलो ऑर फायंड अ सोल्युशन. नाव वॉट वी आर सेइंग, टेक द पीपल इन टू कॉन्फिडन्स. बिकॉज इफ यू पुट द STP प्लांट हियर, सगळो अग्रिकल्चरल लँड विल गो फॉर अ 6. इट विल बी डिस्ट्रॉयड. जे कामराबाट सांतिनेज जाला नाल्ला तसलें हांगा जातलें. There will be health problem. So we have demanded people have to be taken into consideration, not the builders. You cannot, sleep in the lap of the builders and come to people for votes. Please work for the people. This was our demand. There's a license. हेचेर कितें सांगता? चय आतां ही आमची ग्रामसभा 2 वर्सां जायत आमची ग्रामसभा जावना. लोकांले जायते इश्यूज आहलोले, देखून आज खुबशे प्रपोजल आहलोले. आमी बरे भाशेन डिस्कस केले, सगळ्यांनी बरें कॉपरेशन दिलें ग्रामसभा मेंबरानूय. आमी ते कडेन डिस्कशन करून बरे भाशेन सॉर्ट आवट करपाक ट्राय केलें. जे आमचे हातींत कितें पावर्स आहात, इवन कन्स्ट्रक्शन जावं, सिवेज जावं, ड्रेन जावं, ते बरे भाशेन डिस्कस केलो. जे आमकां पंचायतीक कितें पावर आहाय ते आमी घेयले. कित्याक कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार तूं चोय, कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार ताका आमच्या काय आनी व्हडली ऑथॉरिटी PDA आसता. दे आर द टॅक्निकल बॉडी. सो ते थिंगासून जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फायल पास जावन येता, आमी ती बेश्टी ओपोज करूंक जायना, वो ती आमी पेंडींग दवरूंक जायना. आमी तर समज ती फायल हें कोन्नाय, पास कोन्नाय पंचायती येतरी, ती तांकां मागीर ते डायरेक्ट डीम एप्रुवल घेता आनी तांकां परमिशन घेता. सो पंचायत आपल्याला कितें रेव्हेन्यू आहा तो लूज जाता. पंचायत भितर फंडाक इनसफिशियंट आहा जाल्यार कितें अशें कितें आहा? ना, पंचायत फंड म्हणल्यार चोय आतां इतले कोवीड प्रॉब्लम आहा, पंचायती कडेन इतले फंड्स नाय. डेव्हलपमेंट खूब आहा करपाचें, पूण कितें आहा आतां एट प्रेझेंट आमचे शेडीचें व्हडलें काम जावपा आहा. MRF शेड आमची रेडी जाल्या. सो हांव थँक्यू म्हणटा आमचे गोमदाद एटॉर्नी, ताणें आमकां 4,500 स्क्वेअर मिटर जागो दिलो आनी थिंगा आज येता. आनी तशेंच आमचे पंचायत मिनिस्टराक ताणें इतलो आमकां हेल्प केला, फॉलोअप केला. आनी ताका लागून ही 29 आमी ट्राय करताय तेजें इनॉग्रेशन करपाक. ना जाल्यार घडये 1-2-4 दीस आनी फाटफूट जाता. जॉगर्स पार्का वयलो तुमी ओपन केलें, लोकांचे ऑब्जेक्शन आसलें ते तिका सीट सारके ना, सगळें मोडल्या, तेजेर कितें सद्या जॉगर्स पार्क पळय आहा न्हू, तेजे मेंटेनन्स GSIDC करता, तेचो कॉन्ट्रॅक्टर करता. आतां लोकांचे इश्यूज कितें आहा, थोड्यो लायट्यो पेडणे आमी ऑलरेडी केलो आहाय. आमचो हेय आहा एकटो, आमी ताका सांगलां, थोडे तेणें हे काडून लायट्यो रिपेरिंगा वयलो आहाय. आनी आमी खंयचे आमचे एअरपोर्टीन टॉयलेट्स आनी कितें आहा त्यो लायट्यो वेटणार आमी ऑलरेडी हाडून दिलो आहाय. आनी आमची मनशां इन्स्ट्रक्शन दिलां बेगीन ते घाले. सो बेगींतले बेगीन मेंटेनन्स जातलें. येस, शुअर मेंटेनन्स. जॉगर्स पार्क आतां ऑलरेडी ओपन केलो आहा आनी थोड्या दिसान म्हणल्यार पुलीस सारकें मेंटेन जाता.